बलिदान भेटूंक आयल्या उपकाराक करता दिता नितळांका कर म्हूण परता नितळांका कर म्हूण परता पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे कशी काकुतांचे दयेन तुला बोल पावोक आमी सोम्या तुजी भुरगीं पक्षी तूं आमची पातकी जिणी वरतो सुंतो सांका आसवता सोम्या मंदिरांतल्या विठाना बलिदान भेटूंक आयल्या उपकाराक करता दिता नितळां आमकां कर म्हूण परता नितळां आमकां कर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या सुवे आसूं क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो फाटल्या सबार दिसांत हांव आमी हांगासर आसल्या बाळू जेजूची जायतीं आशिर्वादां आमी जोडल्यांत ताचो मोग आमी अनुभव केला ह्या सर्व देण्या बसत आमी अर्गां दिता आनी आयच्या दिसा परत ताच्या हाजीरपणांत आसा आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जिवितांत कितें उणेपण आसा तें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन आयच्या दिसा पिडेस्त पसत मागचो दीस सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणी पसत आमचेच पसत आमी मागया तशेंच परगांवांत वावर करतल्या हर एक आमच्या भाव भयणी पसत ह्या वेळा आमी मागया ह्या नोवेनाच्या मिसा द्वारी आनी नोवेना द्वारी बाळो जेजू आमच्यो गरजो तो संपूर्ण करून दी आमकां मोगान ताच्या गोपान घेवन दी सदांच आमकां संतोशान तो दवरून दी म्हणून आमी मागया एक घडीभर मौन रावन आमची पातकां वळखून घेवया कलत्या काळजान सुम्या कुलो मरयानी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण्या विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडाक विसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वसत भगेन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकुळट कर सुम्या काकुळट प्रार्थोया अगणित मोगाच्या बापा तुझ्या लागीं गट संबंधान एकवटचे खातीर मठाधिपती भगवंत आंतोनीक आरण्याच्या एकांत जिविताक तुवें आपयलोय ताणें दिल्ली मागणी आनी त्यागाची देख घेवंक आमकां करपा दी आनी आमकां स्पाट करून सदा आनी सर्व वस्तू प्रास चड तुजो मोग करूंक ताचे विनोडेन आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणाक एब्रेवांक बरयल्या पुस्तकांतले वाचप भावा भयणीनो देखूनच पवित्र आत्मो म्हणटा आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार ताचेर उपरांतल्या त्या काळार केल्ले बरे
म्हणजे अरण्यांत परीक्षेच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाकात. तवळ तुमच्या पुर्वजांनी म्हाका पारकेलो आनी म्हजी परीक्षा केली. 40 वर्सां हांवें दिल्ली शिक्षा तांणी भोगली. देखूनच त्या परजेचो म्हाका राग आयलो आनी संतापान हांवें म्हणलें, तांचें काळीज म्हजे तावन सदांच पयस आसा. म्हजो वाटो सोदूंक तांच्यान जालें ना. अशें म्हज्या रागान हांवें सोपत घालन सांगलें. हांवें तांकां विशेव दिवंक म्हणून तयार केल्ल्या गांवांत तीं केदींच भितर सरची नात. देखून म्हज्या भावानो सत्राय करा. जिवंत देवाक सांडून तुमकां पयस व्हरतात आसलें खोटे आनी बेविश्वासी काळीज तुमचे मदें कोणाय थंय आसचें नाका. बदलाक पवित्र पुस्तकान आज म्हणलो दीस तुमकां आसता पर्यंत सदांच एकामेकाक उत्तेजन दिया. अशें पातकांच्या पासाक पडून आपलें काळीज तांणी दारूण करिनाशें तुमी आडायतल्यात. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेलें विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळटले म्हणल्या शर्ता खाल आमी क्रिस्ता सवें सहभागी जाल्या. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका दारू. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका दारू. सर्वेस्पोराक उल्हासू संतोषान येया. तराणाचे कडाप तो वाकाणू घेया. अर्गां स्तुती करूंक सर्व दिन पोणान येया. ताची वती कीर्ती गांव उल्हासान येया. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका दारू. करया ताका आराधन भक्तीन सरपडोन. देवा हुजीर येवया आमी दिम्यांनी पडोन. आमी ताच्या हिंडाच्यो शेळयो मोगाच्यो. सर्व आमकां दिवून तो करता पोसामसो. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका दारू. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां करनाका दारू. Alleluia, 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 Alleluia. उतर सोम्या तुझे सदां बळटा सस्तीची विधी थांब. जगी वाटे भुसवाट पावता जी एकादार दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो.
सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस एक खोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सर पडोन अशें परत लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुटसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका पडन म्हळें, हांव कुशी व्हरता, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नापयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शिदा ह्या जागा सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फर्मायिल्ली काणयेक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारय कुशींचो लोक ताचे सरशी येवनूच आसतालो. देवाचे अवतार हे. वाकुळी तुका क्रिस्ता. आज देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारूण करिनाकात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पयल्या वाचपाचेर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप ताचेर आमी नियाळ करया. हांगासर कितल्या जाणांक देवाचो थाळो आयकला येदोळ? आयकोना गे? आयकला, मस्सन आयकला. कोणाक पुरो मॅसेज आयल्यात वॉट्सॅपार? न्ही. देवातावन संदेश पडटा पुरो गेल्यार तुमकां सांगतात न्ही की म्हाका अशी मॅसेज आयली म्हण पदराक म्हणटा. कितल्या जाणांक मॅसेज आयल्या तशी? थोड्यांक म्हणे आयल्या न्ही गे? वेरी गूड. हो बरें. म्हाका येशन जालें एक फावटी देवाच्या मांडावळी विशयांत, प्लॅन ऑफ गॉड, त्या विशयांत शर्माव दिवन आसलो. शर्माव जाल्या उपरांत एक चली आयसेवमाची पूण दिसता येवन विचारूंक लागली, फादर तुमी आतां सांगलें देवाची मांडावळ म्हळ्यार कितें पुरो सांगलें. आतां देवाची मांडावळ खंय कळटा आमकां? देवाचो ताळो खंय आयकता? देवाची मांडावळ कशें म्हूण कशें कळचें आमकां खंय कळटा? त्या घडये म्हज्या लागीं जावप नासलें. कशें म्हणून सांगचें तितलें अनुभव घेनासलो. तुमी सामुएल म्हणलें एका भुरग्याचें नांव आयकलां वांजेलांत, परनेसुल्ल्यांत. सामुएल ल्हान भुरगो तो देवळांत आसलो. ताच्या आवयन ताका देवळांत सोडुल्लो एली सांगाता. एली एक याजक जावन आसलो आनी ताच्या सांगाता ताका सोडुल्लो. कित्याक त्या आवयक सबार तेंप भुरगीं नातलीं आनी मागण्या मुखांतर भुरगें हो भुरगो जल्मलो आनी ह्या भुरग्याक देवळांत सोडुल्लो एली सांगाता. रातीक सगळें शांत जाल्ल्या वेळार, सर्व राटावळी बंद जाल्ल्या वेळार, संवसार संपूर्ण शांत जाल्ल्या वेळार ह्या भुरग्याक ताळो आयकता. ताचें नांव आपोवचें आयकता तो सामुएल. सामुएल एक फावटी ताका आयकलें. तो उठोन एली सरशी गेलो आनी विचारलें, तुवें म्हाका आपयलें गे? एलीन म्हळें ना, असो न्हिदे. दुसरे फावटी तशें जालें, तिसरे फावटी तशें जालें. आनी ह्या वेळार याजक जावन आसलें एलीक समजलें भोवशा सर्वेस्पर ह्या भुरग्या थंय उलयता आसा. आनी त्या देखून ताका म्हळें, भुरग्याक सांगलें, आनी एक फावटी हो ताळो तुका आयकता जाल्यार सामुएल सामुएल म्हूण आयकता जाल्यार कितें म्हणो? हांव हांगा आसा, सोम्या उलय. हांव तुजो साकोर, हांव हांगा आसा, तूं उलय. पळया, एका ल्हान भुरग्याक सर्वेस्परान उलोवचें, आपोवचें. तो ताळो त्या ल्हान भुरग्याक आयकलो. पूण ताका पारखूंक कळ्ळें ना, कोण गे म्हूण कळ्ळें ना. देखून याजकाच्या अनुभवाच्या ताच्या त्या मार्गदर्शनाखाल होसो देवाचो ताळो म्हण ताका समजलें. पूण सगळ्यांक हो ताळो आयकता गे म्हणलें सवाल. सगळ्यांक आयकता गे हो ताळो, देवाचो ताळो आयकता गे?
पोरण्या सोल्ल्यांत आमी आयकलां अब्राहमा लागीं देव उलयलो, आदाम येवे लागीं देव उलयलो, जायते प्रवाद्या लागीं देव उलयलो, पत्रियार्का लागीं देव उलयलो. पण ताच्या उपरांत देव सवार काळ तुमी जाणात निमाणो पोरण्या सोल्ल्यांतलो निमाणो बूक तुमकां कळीत आसा. खंयचो तो? खंयचो? खंयच्या प्रवादेचो? शिराक? खंयचो? मालाकी? निमाणो न्ही गे. ताच्या उपरांत सुमार काळ देव खंयच्याय प्रवाद लागीं उलोवंक ना. ताच्या उपरांत स्नानीक सुवाम येता. आनी आमकां हेब्रेव घरान बरयल्ल्या पत्रांत सांबाळ सांगता थंयसर सबार काळ सबार परत परत सबार तरांनी देव प्रवाद्या मुखांतर उलयलो आनी शेवटींच्या काळार ह्या काळार आपल्या एकाच पुता मुखांतर उलयला. कोणा सांगाता उलयला? खाली इस्रायलांत 4 जनाडे म्हण न्हय, ताच्या आवय कडेन बापाय कडेन म्हणून न्हय, देव आपल्या पुता मुखांतर सगळ्या मनशा कुळा थंय उलयला. जेजू मुखांतर आमच्या लागीं उलयला. त्या देखून आमी कोणेय म्हणूंक जायना आमच्या लागीं देव उलोवना. हर एकल्यान आमी म्हणूंक जाय जेजू आमच्या लागीं उलयला, जेजू आमच्या लागीं उलयला. पूण हर एका दिसा आमी आमचें जिवीत जिवन आसतना सबार फावटी जेजू आमच्या लागीं उलोवंक पुरो. पूण कितें जाता? कितें जाता? मिस्ड कॉल मात्र आसतात. मागीर मिस्ड कॉल मात्र दिसतात, कॉल आमी रिसीव करना, जायते फावटी रिसीव करना. मिस्ड कॉल मात्र मस्त आसतात. आनी आतां ट्रू कॉलर आयला, ट्रू कॉलर ॲप आसा. कोणी तुमकां वळखीची न्ही जाल्यार वा तुमचे तांचे नंबर तुमच्या लागीं ना जाल्यार थंयसर नांव येता कोण कॉल करता गे म्हणून. जर तर आमकां मन ना जाल्यार उलोवंक बंद करता. अशेंच आमच्या जिवितांत घडोवंक पुरो. जायते फावटी देवाचो थाळो आमकां आयकता, आमकां कळीत आसा देवच कॉल करता म्हणून जाल्यार जायते फावटी तें मिस्ड कॉल जावनूच उरता. पूण त्या ल्हान भुरग्याच्या जिवितांत 2 फावटी मिस्ड कॉल जाल्ले, पूण तिसरे फावटी ताका कळ्ळें सर्वेस्पर आपयता, सर्वेस्पर उलो करता. कित्याक आमकां देवाचो थाळो आयकूंक जायना? कित्याक आमी पारखूंक शकना? जायतीं कारणां आसात. एक 8 कारणां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. पयल्यान पयलें फातकी जिणी वळखूंक तयार नाय आसचें. फातकी जिणी वळखूंक तयार नासतना आसचें हें पयलें कारण. आहाब म्हणलो राय आसलो इस्रायलांत, तुमकां कळीत आसा. आहाब म्हणलो राय, आनी हो राय ताका जायते दुस्मान आसले. ताचे भोंवतणीचे सांगाता मेळोवन एक संमिश्र सरकार करून सांगाता येवन हाचेर धाड घालूंक येता आसतना हो आनी एक प्रबल राज्य कोण आसा, राय कोण आसा ताचे सांगाता मेळटा. आनी त्या वेळार प्रवादी ताचे सरशी येता आनी सांगता तांचे सांगाता वसा नाका, बगार सर्वेस्परा मुखार तूं वच आनी सर्वेस्पर तुका एक खुणा दिता, तूं माग खुणा दिता. प्रवादी देव तुका खुणा दिता म्हणून सांगता जाल्यार हो मनीस आहाब बिलकुल तो पातयेवंक तयार ना, बिलकुल पातयेवंक तयार ना. सर्वेस्पर ताका नीट वाट खंयची म्हण दाखोवन दिता जाल्यार पातयेवंक तयार ना. आनी ताका मुखार कितें जाता आमी जाणाव. दुसऱ्यान उपराटी काळीज, उपराटी काळीज, हट्टी काळीज. तुमी डिसेंबरांत नाटक पळयलां जावंक पुरो हांगासर. आदोनियाचो दाविदाचो पूत आदोनिया, ताच्या विशयांत एक नाटक आसलो हांगासर. आनी हो आदोनिया दाविदाचो पूत हट्टी, कित्याक ताका राज्य जाय आसलें. जायते फावटी आपल्या बापाय विरोधूच झुजोवंक तो तयार जाल्लो. गुप्तेनिशी ताचेंच एक सैन बांदून ताकाच ताणें राय केल्लो. कितले फावटी दाविदान ताका बचाव करूंक प्रयत्न केले, सांगूंक प्रयत्न केले, पूण तो आयकना. हट्टी. देवाचो थाळो जें कितें इस्रायलान कितें घडोवंक जाय ताचें मांडावळ कितें बिलकुल ताका समजना. हट्टी काळीज, उपराटी काळीज. आमच्या मुखार कितलीं आजापां आसल्यार, कितलें बरेंपण आसल्यार जायते फावटी आमी ताका स्पंदन करूंक तयार आसना. कित्याक आमीच आमचें काळीज धरून करून घेता, आमी हट्टी जावन आसता. तिसऱ्यान आमच्या लागीं एक सूख चिंतप आसा. धर्म, देव, पातयेणी विशयांत आसचें सूख चिंतप. एक फावटी एक तरणाटो म्हज्या लागीं उलयता आसतना म्हणलो आजकाल धर्म बिलकुल कोणायकी गरजेचो न्हय, धर्म नाका. कित्याक म्हळ्यार हर एक धर्म हिंसा प्रमोट करना आसात, हर एक धर्माचेर रक्तपातांत बुडोवन आसात, हर एक धर्माचे लढायेक देंवतात. अशें म्हणटा आसतना धर्माची ह्या संवसारांत गरज ना. इट इज इरिलेवंट. आज गरजच ना धर्माची. हें जावन आसा सूख चिंतप आमचें. कित्याक म्हळ्यार आकांतवाद एक धर्म ना.
कोण हिंसा करता ताका धर्म ना, कोण आनीक असो जीव काडूंक मुखार सरता ताका धर्म ना. त्या देखून धर्माक आमी बोट सगोवंक जायना. धर्म कितें शिकयता, बरें शिकयता. कोणी खंयच्याच कारणा खातीर धर्म कोणाक जिवेशी मार वा आनी कितें कर अन्याय कर बिलकूल सांगना. पूण जे कोण तो करता ताका बिलकूल धर्म ना, तो पाळिना धर्म. त्या देखून आमी सांगूंक जायना कोण एकलो हिंसेक देवला, कोण एकलो लगड करता, कोण एकलो अन्याय करता, त्या देखून ताच्या त्या अन्नडपणाक पसोवतो आमी म्हणूंक जायना हो धर्म समाना, धर्म सुनाका. धर्म ताचे इतल्याक तो बरोस आसा, पूण तो खंयच्या रितीन आमी घेतला म्हणलें भोव गरजेचें. ही सूख शिकोवण आसा जाल्यार आमी कशें देवा सुद्दां आयकूं आमच्या लागीं ह्या विशयांतच क्लियर पिक्चर ना जाल्यार धर्मा विशयांत देवा विशयांत तर आमकां बिलकूल आयकूंक साध्य ना. चवथ्यान आशिस्तेचें मागणें वा शेगुणाचें जिवीत. जायते फावटी मागणें आमी रेग्युलर मागणें करना. तुमच्या घरांनी तुमकां कळीत आसा, हांवें सांगची गरज ना. रेग्युलर सदांय मागणें करचें आज उणें जालां, सदांय मागणें करचें उणें जालां. अशें अशिस्त केदळा भितर येता त्या वेळार बिलकूल आमी देवाचो ताळो आयकूंक साध्य जायना. कित्याक देवा मदें आनी आमच्या मदें तो संबंद निरंतर आसूंक जाय. तो जर तो उणो जावन येता जाल्यार कितें सर्वेस्पर आमकां सांगूंक सोदता जायत्या गणिता मुखांतर, जायत्या मनशां मुखांतर, जावं पुरो आमच्या स्वप्नांत सयत दर्शना मुखांतर कितें तूं सांगूंक शकता आमी पारखूंक शकना. त्या देखून आमचें मागण्याचें जिवीत रेग्युलर आसा जें, निरंतर आसा जें, अशिस्त बिलकूल साध्य ना. तशेंच शेगुणाचें जिवीत. जायते फावटी आमी शेगूण थोडे फावटी पाळटा. नवे वर्स येतना आमी चिंता आमी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. थोडो तेंप करता, मागीर थोडो तेंप सोडटा, परतून एपटी करता, परतून सोडटा. तशें इरेग्युलर जाल्यार जायना. संपूर्ण तरान हर एक दिसा आमी शिस्तेन तें पाळोवंक शकता जाल्यार मात्र आमी देवाचो थोडो आयकूंक साध्य आसा. आनी पांचव्यान नासोस्तिकायेचें जिवीत. नासोस्तिकायेचें जिवीत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत आमच्याच लक्षिल्या रक्तमासाच्या मनशांक जावंक पुरो आवय बापायक, भाव भयणीक जर तर आमी बरें करून पळोवंक जायना, बगसाण आमचे मदें ना, एकामेका तुटाफट आसा जाल्यारय बिलकूल देवाचो थोडो आयकून आमच्यान साध्य जायना. सगळ्यान आत्मीक मार्गदर्शन नासतना आसचें. जायते जाणांक आमकां आत्मीक मार्गदर्शन ना. एकच आसचें म्हळ्यार कुमसारांत जरी तुमकां मौन जाल्यार तुमी सवाल विचारल्यार मात्र याजक तुमकां सांगता कितें तुमकां गरज गी म्हणून. जायते फावटी जायत्यांक समस्या आसतात, आत्मीक समस्या आसतात, जायतीं जाणां सांगनात. त्या दळा मार्गदर्शन मेळना जाल्यार कुमसार जातात, फाटीन परतून तशेंच येतात न्ही गे. त्या देखून कशें ह्या ल्हान भुरग्याक सांबाळाक कळोवंक ना कोण कितें आपयता, कोण आपयता, कित्याक म्हणून कळोवंक ना, तशें ह्या येलीन ताका गायड केलें, मार्गदर्शन दिलें. जावंक पुरो सर्वेस्पर तुका आपयता, परतून ताका जाप दी. आनी अशें त्या याजकान येलीन ताका गायड केल्ले वरवीं ताका समजूंक ताका जालें. त्याच प्रमाणे आमकां सबारांक आत्मीक मार्गदर्शन गरज आसा. कित्याक आमचेच तकी सक्कड आमकां समजूंक जायना. प्रत्येक जण आत्मीक संगती त्यो अनुभवाच्यो संगती आमी अनुभव करूंक आसात. त्या देखून गायड जाय. जर आमकां गायड ना आमी खंयसरी मुखार वचूंक जायना. देखून असल्या आत्मीक मार्गदर्शनाची खंयसर उणेपण आसा थंयसर देवाचो ताळो आयकूंक कश्ट. आनी सत्वें राटावळींनी व्यस्त आसचें. जावं पुरो आमी जायते फावटी काम म्हणून जायते तांचोच बुडोन आसता, जायते राटावळी आमकां आसतात आनी तातूंच कितलें बुडोन वयता तितलें उणें आमी देवाक आयकुचें, तितलें उणें आमी आयकुचें. आनी निमाणें 8व्यान अती गद्दळेच्या संभ्रमांनी बुडोन वचचें. अती गद्दळे केदळ पळयली पार्टी, केदळ पळयल्यार जेवण, केदळ पळयल्यार हेंच जालें, भायर वयचें. कितल्या बापान तुमकां असल्या संगतींनी तुमकांच घालतात, तितल्या बापान तुमकांच तुमी होगडावन घेतात. कित्याक मनशाक संतोश जाय, समाधान जाय, मजा जाय, पार्टी जाय. पूण तेंच सोडून गेलें जाल्यार मागीर इतलें आमचें आत्मीक जिवीत बिलकूल मुखार वचूंक साध्य ना. हर एकांत हळत आनी मीत आसाचें. जाय आमकां मजा, जाय आमकां पार्टी, जाय आमकां पियोणें, हळत मीत आसा जाल्यार मात्र ताचे वन चड येत गेलें जाल्यार बिलकूल आमी कितें म्हणटा हाला म्हळ्यार वीक, दूद सयत वीक जाता. देखून ह्या विशयांत ह्या 8 संगतींनी जर आमी गुमान दिता
तर खंडीत जावन आमच्या आत्मीक जिवितांत कितें पण बरेंपण सोदूंक जाता देखून आमकां ऊब मेळाचें जाल्यार रान्नी लागीं आमी रग्गी रावचें एसी घाल्ल्या बरी एसी घालून खंयसरी वचून बसोंक जायना पूण रांदून आसा जाल्यार रान्नी मुखार उजो आसा जाल्यार ती ऊब तुका जाय जाल्यार थंयच रावचें तुवें खंय वचून बसल्यार आनी ऊब मेळना म्हळ्यार जायना देखून चड आनी चड साक्रामेंताच्या जिवितांत लागीं आसून मिसांत मागण्याच्या जिवितांत लागीं आसून सदांय निरंतर जावन आसा जाल्यार देवाचो तळो आमकां खंडी जावन आयकतलो आमकांय संदेश मेळटले न्ही फकत रेतीरेच्या पाद्र्याबाग वा कोणी सिस्टराक मात्र न्ही तुका सयत देवाचो ताळो आयकोंक साध्य आसा तुका सयत देवाचो संदेश येवंक साध्य आसा आनी कितल्या मापान तूं देवाक लागीं जाताय तितल्या मापान तुका ह्या विशयांत जाणवाय मेळटा तुमी इतले वर्सां बायबल वाचला पूण बायबल वाचलो आदीं एक 4 वर्सां पयलें आनी आतां वर्सां मस्त डिफरन्स आसा कित्याक त्या वेळार तुमकां समजण येनातली आतां तुमकां समजण इल्लीशी मेळोन जाल्या म्हळ्यार हरी कितल्या मापान तुमी लागीं येतात देवा थंय तितल्या मापान तुमचें गिन्यान वाडटा देवाच्या उतराची जाणवाय चडटा देवाचें उतर कितें सांगता म्हणून चडीत जाणवाय उजवाड मेळटा आनी त्या देखून मगाच्या भाव आनी भयणी असल्या जिविताक आमी आशय भिया आनी असलें जिवीत जोडूंक आमची काळजां आनी मनां उक्तीन दवरया स्वीकार कर बापा वायनतासु हाडायल्या स्वीकार कर बापा आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण म्हाकात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत नेमी आनी आमच्या सर्वेस्परा भाग्यवंत आंतोनीचे परबेस मायेर तुजे वेदीचेर तुका भेटोवंक आमी हाडल्यांत ती देणी दयेन मारून घे संवसारी वडण्या आनी ओंदवण्यांच्या पासांतल्यान सुटोवन तुका एक पडोवंक आनी अशें संपूर्ण ददोसकाय जोडूंक ह्या पवित्र यजना वरवीं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचोया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राज्या खातीर आपल्या जिवीत जेजू भेटयले त्या भक्ता बसोत तुझ्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता आपल्या आरामाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र पारांसो सर्वेस्पर तूं सुरखानी संसार
चे नावी येता ताकाच उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान थीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवडतो सोगट परगटोया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुणावर मी तुवे ख्रिस्तांच्या सोडयला सोबिया. संसाराच्या सोडवणारा ख्रिस्ताचे चोण जय ख्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो वडोवन ही सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो मर्व सुदारण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांजूच हे दिसोपती भगेवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पदा वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. एकवटीत म्हणान सांगत आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेनपणां दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं उंची येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे शुभ आसूं एकामेका शांती वांटिया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी सम्या तुमचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली Gesù, Gesù tu keyetan, itu dituntut Jesus. Gesù, Gesù tu keyetan, itu dituntut Jesus. Moja saiba Dev tu mozo tu kahawat reklam tu jayenya atmo mozo nirantari raktam sukaticha beta puri jiv ho rakut asam tujhe disgan dekchak somya tuji sekat maima Jesu Jesu tu keyetan yetu dituntut Jesus Jesu Jesu tu keyetan yetu dituntut Jesus Muja jiwa prasedi tuzo aumo kertam Tutar muja stuti tuji setari pau gaitam Zalui somya musuh ada tuje Tây ullasta Ujvya ata Delai maka Saule tuja rata Jesu Jesu tu keyetan Itu dituntut Jesus Jesu Jesu tu keyetan
विणारी जावं ह्या संवसाराची ये तुवें म्हाका विसला देवाचे राज्य संवसारांत गाजोवंक तुवें म्हाका धाडला आराधिता तुजी स्तुती गायता तुका म्हाका मेळटा आशेन रावता तुका राखून रावता तुये काळजांत जगता जेजू जेजू तुका येता येतून दितून तुजी ससाय जेजू जेजू तुका येता येतून दितून तुजी ससाय प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा काळोखांच्या पदव्यांचेर सैत जोडूंक भाग्यवंतान तोनीक तुवें फावो केलें ह्या बलिदानांत आमी घेतला त्या जेवणाच्या सर्गीच्या जेवणाच्या बळान खोटेपणाचेर झुजोवन जैत व्हरूंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गोण करून देवीक वैस म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमची मागणी ते सवा बाळो जेजू थंय उबारया आमचे दोळे आमी तांपया ह्या पवित्र जाग्याक येता आसतना जें कितें मागोवंक तुमी आयल्यात त्या घडये मागा जायतीं जाणां बरी सैरीक जायनासतना सैरिके खातीर सुद्दां चलोवनूच आसात बाळूजेचे कृपेन तांकां बरो फुडार मेळा अशें आमी मागया विविध रितींनी कश्टांच्या समस्येनी आसच्या समेस्त भाव भयणी पासून मागया दिसपरत्या वावरां निमतीं परगांवांत आसचीं जायतीं आमच्या भाव भयणी तांणी मागोवंक आमच्या लागीं जायत्यांनी उलो दिला प्रत्येक जावन तांचीं कामां थंयसर तांकां कामांत काडटे आसात थोड्यांची कामां गेल्यांत बरें काम मेळोंक थोडीं आशा येवन आसात जायतीं जाणां विजिटींग विजाचेर गेल्ले आसात बाळो जेजू लागीं विनंती करूंक आमच्या लागीं सांगलां आमी सगळां ह्या वेळार त्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया मागीर आमी हांगासर ह्या जाग्यार वस्ती करच्या सर्व याजकां पासत भावां पासत वेगवेगळ्या रितीन हांगासर सेवा दिवच्या समेस्त आमच्या भाव भयणी पासत मागया प्रार्थुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदव्याच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक खोललो आसता तुका पातेन उलो मारतिल्या स्मेस्तांक धयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू आनी देव सुपोत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन बरले समे तुझे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें ए अजापंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळतेचे दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतेन भरलें मोबाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या आत्रेकार मागची कृपा आमकां दी खाड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणुच्याक सदां सर्वता आमेन अर्कां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया तुका जेजू अर्कां जेजू होगळाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 मोगाळा बापा तुझ्या पुता मुखांतर ह्या संवसारांत कोण पिडेन कश्ट नासलें गे पातकांत आसलें गे विविध रितीन समस्यांनी कश्ट नासलें हर एकल्याक तुज्या पुता मुखांतर आपोवन तुवें गूण केलें हर एकले तें संतोश तुवें पाटी दिलोय हर एकल्याची भलायकी तुवें पाटी दिली आनी अशें संपूर्ण तरान आमी संतोशान जियोंक जाय म्हूण तूं आशेलोय म्हाका बापा तुज्या पुता बाळो जेजू मुखांतर हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल हर एकलीं तुका सदांच हरसून तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक अत्रेकतात हर एकलीं तुज्या पुता थंय विश्वासान रावतात हर एकलीं तुज्या पुता थंय सदांच रावोंक आशेतात बाळोक जेजू थंय विश्वास दवरून हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या भावा भयणीक बापा तुज्या थंय उबारता हर एकल्याक तांकां आशिर्वादांनी बर प्रत्येक जावन ह्या वेळा ह्या मागण्याच्या विधींत जायतीं जाणां वांटो घेवन आसात प्रत्येक जावन परगांव जावन हे मिसाचें बलिदान तांणी बलिदानांत वांटो घेतला हांगासर मागोंक तांणी बुलो दिला ह्या सर्व भाव भयणी बसो प्रत्येक जावन पिडेंत कश्टांच्या हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादांनी बर ह्या वेळा तुज्या पुताच्या नांवान हर एकल्याक तूं आशिर्वाद दी बापा हर एकल्याक कितें उणेंपण आसा तें तूं भरती कर प्रत्येक जावन कुडीची कसली पिडा आसा तें तूं जाणाय ती आपणो तांकां गूण कर तशेंच आस्पत्रेंत आसलेल्या हर एका भाव भयणीक तुज्या आदी समर्पण दिता जावं पुरो कॅन्सर पिडेंत जावं पुरो हेर जायत्या तापांनी वा हेर खंयच्याय पिडेंत आसा जावं पुरो एक्सिडेंट जावन जायती जण कश्टान आसा जावं पुरो ह्या सर्व आमच्या भाव भयणी तुज्या थंय उबारता बाळो जेजू मुखांतर ह्या वेळा ह्या भाव भयणीच्या मागण्या मुखांतर तांकां गूण कर तांकां नव्यान बरें जिवीत जियोंक तांकां बरी भलायकी दी संतोशान जियोंक तांकां फावो कर सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितां पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार काकूळ दरा बापा तुज्या पुता जेजून आमची पिडा ववयली आनी आमकां तुज्या राज्याचीं भुरगीं केलीं अस्वस्थ जावन आसच्या सर्व भाव भयणींक तुज्या थंय आमी उबारता तांच्या अस्कतकायेन तांकां आदार दी निरासपणान तूं बुजवण दी तांणी संपूर्ण तरान म्हजें थंय कितेंय करूंक जायना
वखदां कितलें घेतल्यार रे गुण जायना म्हणून बरोवसो सांडून आसल्या वेळार तुज्या कृपेची आशिर्वाद तांचेर वत तांकां ट्रिटमेंट दिवच्या हर एका दाक्तेराचेर नर्सांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे मुखांतर ह्या स्पिडेस्त भाव भयणीक आपूण गूण कर मोतेक तांकां समाधान दी कोडीक भलायकी दी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां फावो कर खंयच्याच रितीन पातकांत आनी पडनाशें प्रत्येक जावन दुस्मानाच्या पासांतल्यान तांकां निवार सर वायट शक्त्यांत तांकां निवार आनी अशें स्वतंत्र जावन जिवंक तांकां आदार दी बऱ्या भलायकेन तांकां बरं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बाळो जेजूक आमी अर्गां दिवया जायत्या तरांनी ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला सांगत आमी मागया ये भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दये केल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकोळते आमी वर्णी दिल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजपणची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळानातले दैवीक मजो सोडून दीत सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन बाळ जेजू आशिर्वाद मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट भरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुरी सारका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुरी सारका तुका वंदिता वैभव वर्णिता उपकारांक तुज्या आस्तिल्वा सर्गां भेटयता महिमा वाकणटा ओगळी कुसारता बापा तां कुरपे बेसावां धाडवू मागता नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुरये सारका नमन तुका जेजू बाळका नमन तुका मुरये सारका मुखार पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद दिव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे